क्रिकेटपटू रिषभ पंताच्या गाडयेक जंय अपघात जाल्लो त्या रस्त्यार एकूय फोड पडूंक ना. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या रुरकी विभागाचो प्रकल्प संचालक प्रदीप सिंहान सोमाराक सांगलें. उत्तराखंडाचो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामीन आयतारा डेहराडूनच्या एका हॉस्पिटलांत क्रिकेटपटूची भेट घेतल्या उपरांत पंतान ताका सांगिल्लें महामार्गावयले फोंड चुकोवपाच्या यत्नान ताची कार क्रॅश जाली अशें पंतान ताका सांगिल्लें अशी जाप दिली. NHAIच्या अधिकाऱ्यानो अपघात एका फोंडकुलाक लागून जाला हें न्हयकारलें आनी NHAIन हे सुवातेची दुरुस्ती केली आनी फोंड दुरुस्त केले हें न्हयकारलें. जरी आयतारा सांजे उसरा कामगारांनी महामार्गाच्या एका भागात दुरुस्ती केल्ल्याचे कांय फोटो व्हायरल जाल्यात. मुख्यमंत्री धामी आनी मॅक्स हॉस्पिटलांत पंतांची भेट घेतल्या उपरांत पत्रकाराक सांगिल्लें फोंड वा कितें तरी काळें टाळपाचो यत्न करतना क्रिकेटपटूचो गाडये वयल्यान ताबो सुटिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.